आज सप्टेंबराची 2 तारीख आणि आज आमच्या मदें ओल्ड गोवाचो ऑस्बन डिसिल्वा आमच्या मदें हाजीर आसा. तर ऑस्बन, आयज आमी खंयच्या सांताचो उगडास करता? आयज आमी सांत विलियम रोस्किल्डे हाची परब समारंभता. ह्या सांताच्या जिवितान ज्यो म्हत्वाच्यो घडणुको घडल्यात त्यो खंयच्यो जावन आसात? 1044 ह्या वर्सा सांत विलियम रोस्किल्डे हाका रोस्किल्डेचो बीस म्हूण नोमियाल्लो. राजा स्वेन II हाच्या काळार बिस्पाची आनी राजाची इश्टागत खोरायेन तपासली. 9व्या वर्साच्या आदल्या दिसा राजाक कळून आयले की ताच्या इश्टांनी ताचो अपमान केलो आनी रागाबरीत जावन ताणें ताचो जीव काडलो. दुसऱ्या दिसा राजा आनी ताचे शिपाई इगोर्जेंत वेताना बिस्प विलियम दाराशी रावन ताणें तांकां भितर सरूंक परवानगी दिली ना. हाका लागून राजाच्या शिपायांनी ताचे हत्यारां काडली. पूण बिस्प साहेब थंयच थीर रावलो आनी राजाक आनी ताच्या शिपायांक थंयच सावन परत वचूंक पडलें. थोड्या काळा उपरांत आपली चूक मानून घेवन तो पिराजिताच्या मनान पांयांक कांय वाणो घालनासतना आनी आंगार साप पांगरून तो इगोर्जेंत बिस्पाची बोगसणेक मागोवंक आयलो. तर बोगसणें हें आमकां भोव गरजेचें. आमच्या 7 साक्रामेंतां मदलो हो एक भोव म्हत्वाचो साक्रामेंत. आमी एकामेकाक बोगशिल्यार आमचे मदीं कोणूच ल्हान जावचो ना. अदीक आमचे मदीं भावपण अदीक बरे भाशेन वागतलें. तर हजबंड, तुका आनी म्हाज्या मोगाळ पळयणाऱ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon. to get the latest notification. Keep watching. Tech Team Production.